पेपर असतात ते पेपराचे बाबा तुमची दोघांची सिग्नेचर आहे बाबा आता आम्ही आमचे मन होतो अमेरिके किंवा आम्ही हागासोर ओय बाबा हे सायलेंट राहील आमका आणि अमेरिकेत कित्याक वताय आम्ही हागाच खुशाल असतात ते पण आम्ही हागा सुरूच रावतेली माय ह्या तुमच्या पुता तुमच्यापासून कायच करू ना ते करू हांवें आतां चिंतला तुमच्या पासून कितें तरी करू देखून चला तुम्ही यात म्हणजे सांगाता हे पेपराचे म्हाका तुमच्या दोघांची सिग्नेचर जाय पण बाबा बाय पूत हा तुमचो तुमकां म्हजेर विश्वास ना अशें न्ही बाबा तुका स्वर्गात धाडलेली तुजी आवय हांव आमकां तुजेर पुरो विश्वास आसा बरें तुका खुशाल करूंक आमी येवंक तयार आसात खरेंच माय सांग बाबा सांग खंय सायन मारपाची हांगासर माय हांव साडा हांवें तुमकां जायतें दूख दिलां हांव अमेरिकेक काम करतालो पूण हांवें तुका केन्नाच दुडू धाडूंक ना म्हूण तुमची खबर घेवंक ना बाय थंयसर म्हाका बरें काम जातलें देखून हांव तुका केन्नाच फोन करिना पूण आतां म्हाका थंयसर बरें काम मेळ्ळां ह्याच पासून हांव तुका सगळें म्हजें सांगता अमेरिकेक बाय बाबा म्हज्या पुता तूं आयलोय ओय बाय हांव आयलो बाय हे जावन आसा नाझिया आनी आमी दोगांय मोगान आसा कितें मोगान आसा आनी कितलो तेंप जालो तुमी मोगान आसले बाय आमी मोगान आसल्यार 2 वर्सां जाली 2 वर्सां जाली तुमी मोगान आसले आनी तुझ्या आयज आमच्या घरान बाय हांव बेकार आसलो ते पासून हांवें तुमकां कांयच सांगूंक ना बाय तुजी माय बाय कशी आसात आनी म्हाका माय बाय ना हांव जावन आसा एक होनाक ल्हानशी नोकरी करून म्हजें जिवीत सारता हांव सेनफळाचो जायतो मोग करता बाय कोणी सांगला तूं होनात म्हणून आज तर तूं होनात न्हय पूण तुझ्या घराची बाय बाय हो तुझा मोग करून हे माझे काळीच खुशाल झाले बाय खुशाल झाले बाय तुम्ही उभे हांवें भितर वयता म्हज्या भावा एकदम बरें केलें तुवें असल्या चेडवाचो मोग करून नात्याचो खूब मोग करता आनी ताच्या मोगाक केन्ना तूं विस्वास घात करिनाका म्हज्या भावा पळय अमेरिकेक वचपाची सगळी तयारी जाली हे पेपराचेर म्हाका तुजी सिग्नेचर जाय खरेंच म्हजे बाबा सगळी तयारी जाली जाल्यार सांग म्हाका सायन खंय करपाची म्हज्या भावा तुका खोशी आसल्यार तुज्या थंयसर एक बरी नोकरी करून जाता कित्याक थंयसर म्हजी जायती वळख आसा म्हजे बाबा ते सगळे आमी उपरांत पळोवया पयलो फकत तूं अमेरिकाक वचपाची तयारी आज सगळी तयारी कबार करता आनी फाल्यां जावं फ्लायटाच्यो टिकेटी बूक करता फुकट आमी सगळी अमेरिकेक वयतली सेनफळ 2 महिने तुझे वेळेत कशें जियेतेल्या म्हाका स्वता तुमच्या दोळ्या मुखार जाय नासिया फकत 2च म्हयने 2 म्हयन्या उपरांत हांव तुज्या गोपान परत येतलो एक बरी नोकरी करतलो आनी उपरांत तुजे लागीं काळजाक जातली हे तो एअरपोर्ट बाबा हे तो एअरपोर्टावर माझ्या जिवितांत पहिलेच फाट पडला बाय हाच्याने व्हडल्या सरप्रायज तुम्ही अमेरिकेक वयतल्या बाय म्हजें एकूच स्वप्न आसलें आनी तें म्हणल्यार तुमकां अमेरिकेक व्हरपाचें आनी थंयसर भोंवडा पावचें आय तें म्हजें स्वप्न पुरें जावंक येता म्हज्या भावा आतां तुजे नोकरी पासून घेवपाची कसलीच गरज ना आतां
आता ती सगळी स्वप्नां पुरी जातली आणि हांव ती सगळी स्वप्नां पुरी करतलो काय तुम्ही हांगासरच बसा रावात हांव भितर वेता आनी इमिग्रेशनाची चवकशी करून येता कित्याक आनी एका वरान आमची फ्लायट आसा म्हणटून आनीक एकूच वर आसा आमचे लागीं उपरांत सगळे अमेरिकेक फ्लायट जातली होय म्हजे बाबा तुम्ही तर रोज चौकशी करून रोकडोच येऊ ते म्हणून आम्ही हांगासरूच रावता माय रे काय म्हजे एकूच सपन असले ते म्हणल्यार एक बरी नोकरी करपाची आता आम्ही अमेरिकेक वतात थंयसर हांव एक बरी नोकरी करतलो आनी सदांच तुमची सेवा करतलो बाबा आम्ही आमच्या व्हडल्या पुताक विशेष शेणटाले की तो अमेरिकेक वचून आमकां एक रुपया पासून धाडिना म्हणून केन्नाच आमकां फोन करिना म्हणून पूण तशें न्ही गे बाबा ताका थंयसर बरी नोकरी नासली त्याच पासून तो अशें करतालो पूण पळय आतां ताका थंयसर बरी नोकरी मेळ्ळ्या आनी नोकरी मेळटनाच तो गोंयांत आयला आमकां आपल्या सांगाताक अमेरिकेक व्हरोन पळय आयज आमी एअरपोर्टार आसा आनी एकाच वरान आनी फ्लायटीन आसले आयज म्हाका म्हज्या पुताचे पुरो अभिमान आसा आपल्या माय बायचे पासून जायते चिंता तो पण आता खूप वेळ जाऊन गेलो इतले म्हणून लंडनात येवंक जाय आसलें तर लंडन गेलो खंय व्हडलो एअरपोर्ट बरे इन्क्वायरी कावंटराचेर आसा इन्क्वायरी करता येतलो मातशी वेळ पाय पाय आमची फ्लायट एकाच वरान आसलेली पूण आतां 2 वरां जावन गेली म्हाका ताचो हुस्को जावंक लागला पाय हांव फ्लायटीन गेलो खंय बाबा आता म्हाका ताचो हुस्को जावंक लागला 2 वरां जाली आमच्या पुताची कांयच खबर ना तो खंय गेलो काय आमच्या व्हडल्या भिरांत दिसोंक लागल्या पळय आतां 3 वरां जावन गेली आमी हांगासर आमच्या भावाक धांवतात पूण हेल्डर अजून घेवंक ना चल हेल्डर गेलो खंय बाबा आतां म्हजें काळ एक लागला आमचो पूत आमकां सांगून गेलो फकत एकाच वरान आमची फ्लायट आसा म्हणून पूण तो गेल्या 3 वरां जाली बाबा आमच्या पुताशी कितें वायट वागोवंक ना गो आमचो पूत कसले उडचणूक पण सापडत ना गो बाबा भितर वचून ताची चवकशी करून ये बाबा आमच्या पुताक घेवन ये हांव चवकशी करून रोखडोच येता म्हजें घर चला म्हाका भिरांत दिसता आमच्या पुताशी कितें वायट जायत म्हणून आमच्या पुताशी कांयच वाट घडचें ना 5 वर्सांनी आयलो तो आमचेशी आनी परत अशें जावंक केन्नाच आमच्या पुताक आनी देव आमच्या पुताच्या सांगाताक आसा माय आनी पाय बाबा कितें जालें बाबा आनी खेळटात खंय आसा बाबा तूं एकटोच जाल्या रे म्हज्या पुताक आनी हेल्डराक कित्याक काडूंक ना म्हजो हेल्डर खंय आसा बाबा तुजो भाव खंय आसा पाय आमी जी अमेरिकेक वचपाची फ्लायट आसली ती फ्लायट 2 वरां पयलीं टेक ऑफ जाली आनी ते फ्लायटीक आमचो हेल्डर आमकां हांगासर सांडून तो एकटोच अमेरिकेक फ्लाय जालो एकटोच अमेरिकेक फ्लाय जालो जर तो ताका एकट्याकूच वचूंक जाय आसलें जाल्यार आमकां आमी हांगासर कित्याक काडलेली हांवें ताका सांगलेलें तूं एकटोच वच म्हणून पूण फोर्स करून तो आमकां हांगासर घेवन आयलो आनी एअरपोर्टाचेर सोडून तो एकटोच गेलो ताणें अशें कित्याक केलें रे बाबा ताणें अशें कित्याक केलें आमकां एअरपोर्टार चालून पूण एकटोच गेलो कित्याक बाबा कित्याक बाय म्हाका कांयच समजना आमकां अमेरिकेक वता म्हणून व्हडली स्वप्नां दाखयली हांगासर आमकां एअरपोर्टार हाडली आनी आमकां हांगासर सांडून तो एकटोच अमेरिकेक फ्लाय जालो कित्याक बाय कित्याक
हांगाच आसा कोण नाझिया तू आनी कोकूस मध्ये हांगासर कितें जालें नाझिया कितें जालें शेकट हांव तुमकां सोदूंक आयलेलें बाय तुज्या पोतार तुमकां फोटो येयली ताणें तुमकां विश्वासघात केलो ताणें तुमकां धोका दिलो नाझिया तू कितें उलयता हांवें तुजें कांयच समजोंक ना जें कितें सांगूंक सोदता तें सारकें सुटावें करून सांग शेकट हांवें तुका आदींच शिटकायलेलें पूण तुवें मातशें आयकोंक ना आतां पळय तुज्या भावान घराच्या पेपराचेर मायपाचें सिग्नेचर घेवन ते गोल्यान जागो विकलो आनी तें तुडू घेवन तो भोंवत गेलो आम्ही विसाच्या पेपराचेर सायन मारलेले पूण ताणें घराचे पेपर हाडून आमचेशी सायन घेतले म्हजे गोरकारे आमच्या पुतान आमकां फोटो येयले म्हजे गोरकारे आमच्या पुतान आमकां फोटो येयले आमकां अमेरिकेक वता म्हणून कोणाच्या कागदाचेर सायन मारून आमकां फटोवंक गेलो म्हजे गोडकारा आमच्या पुतान आमच्या काळजाक सुरी मारून आमची काळजाक चिरली रे म्हजे गोडकारा आमची काळजाक चिरली बाबा आता आमी खंय रावतली रे बाबा आता आमी खंय रावतली म्हजे गोरकारे बाबा तुझी बाय म्हजे लागीं उलयता कित्याक बाबा तुझी बाय म्हजे लागीं उलयता कित्याक म्हजी बाय आनी केन्नाच उठची ना कित्याक ती हो संवसार सोडून गेली तुमटली हांव कित्या नासता काय म्हण वेडिंग वाच्या प्रॅक्टिस करतालो आज काय जन्म गेले आज हितू हॅपी हितू हॅपी हितू हांव केन्ना जावन नासतलो जालता पासून न्हू कित्या आयकलो हांवें जाता एखादो भुरगी रोटाय म्हणून ते कार्मेला सांगलो हांवें सव्वाच्या मिसाक जरया गो म्हणून मागे ते कार्मेलीन म्हणू लागले सव्वा मिसा मागीर मेकअप करपाक टायम जावपाना तेका लागून दिले 8च्या मिसाक जरया म्हणून ते कार्मेलीन हूंय पावल म्हणून चिकल बरे आवा बरो तावडे सूट धोये बूट घाल हुंय रे आज का जर रे मगेले आज का जर आम्ही ऐकला होला वय रे आयतराचे मिसा लोक चढ येताय न्ही ताका लागून आयतराचे मागे येतो रे ते आयतरे 8 मिसा आज जाय चल मरे वय रे आतो रे म्हणजे कार्मेलीन वय कार्मेल लागो का तुझे वय तांबड्या सूट धोये बूट पॅन्ट होय रे रे आता फॅशन तो आता फॅशन वय हो, fashion येला आता. वय चढू वाक्क फॅशन येताय रे आमच्या फॅशन नाही चढ बरं हात नसलं का ते रेस्ट्रा मिसा ताका लागत तिला चाड्या पायन नसलं घालपावय बरं मास्टर माइंड नावय जोडू हात लागला का ताई मूळ चढन पाय लागला राव रे कसो तू सूट बुट घाल मग काजरायला किती तिकी आहे काजरा हवं येतं तिकी आहे काजरा हवं येतं आव काजरा छान आहे ना आणि त्या दोन रे आमक काजरा बी सांगणार तू आणि काजरा खाल पाहिजे तू की सोकल लागलो तू ओगले घेऊन गेला म्हणजे भाऊ पटापट वापस करायला आणि मग आणि आधी गोष्टी रस्त्याला माहिती तू सांगला रस्त्याला ओगले गोष्टी गेला हा खडा रे तू जेव्हा खालो बाबा बोललो हा काजरा झालो बाई दी रे मन म्हणजे बाबी मर रे मग आता तू बघाय म्हणजे बाबी नर रे ते कसो मग घेऊन आता त्यात होता चल कार्मेलीन या आम्ही पादरी रावता चलो काजरा नुगो आणि कोणा गेल्या आमगे नुगो अरे चिकन आकाशा झाले आणि तोंडाक ग एचा कचपा करे तू काय मला हुशार साजवा झालं रे हा बटाकड्या पशी कांदल्या बटाकड्या वसंत राव तूच राव बॉम्ब सांगाले
हांव कितू विशाचो बरा तुका तुगे तकली बरी फात चलता तुगे काल रस्त्यार कितले हांवले आटा मिसा जोडला तू हाडटा आमी सयत म्हळ्यार आकार मेल लागीन तो आमी जाने आता म्हाका फकत तुजोच आसलो रे म्हज्या पुता
म्हजो आसरो. बाय म्हाका माफ कर रे बाय म्हाका माफ कर म्हजी चूक जाली बाय म्हजी चूक जाली काढतो बोल. तुझे तोड घेऊन तू माझ्याशी परत माफी मागवत आहे नाही. बाय म्हाका माफ मुझे लगे तुका दुःख काहीच ना. जे किती मुझे लगे असले ते सगळे तुझे वेळे आणि कधी काहीच नाही मुझे लगे. बाबा त्या मुझ्याक सांग की मुझे मुद्रे मुकाबला कोण बोल. नंतर लागायचं परत कुठे काय ना उरलेले बरो नाही ना तुका बरो काही कामचं लागे कायच नव्हता. म्हाका माफ कर तू जागा सोडून उलो यार तुमका जाय तितले उलो यार म्हजे लागीं दुसरो उपाय ना जावन आखरी कोरोत तो म्हाका आपणावचो पडलो बाय अमेरिकेक एका चेडवाच्या मोगान आसलो पूण त्या चेडवान म्हाका धोको दिलो म्हजें दुडू घेवन म्हजेर चोरेचो आरोप घातलो आनी थंयसर म्हाका पडकडीत घातलो बाय 4 वर्सां हांव थंयसर पडकडीत आसलो बाय सदांच रडटालो तुमच्या उगडासान कितें कोत्ता काय म्हजे बाय बाय सदांच तुमच्या उदकान रडटालो फुडें एका दिसाक एक गोंयकार पाद्री भाव त्या जेलींत कोयत्याची कोपर घेवन जेलींत येलो उपरांत ताका म्हजी सगळी जिविताची कोता सांगली आनी त्याच फादरान म्हाका बेल दिली पूण बाय ताणें म्हाका सांगलें जर म्हाका सुटका बळ जातली जाल्यार म्हाका लाखांनी जोडू मोरच्या पडटले म्हणून म्हज्या लागीं कसोच उपाय नासलो बाय म्हज्या लागीं कसोच उपाय नासलो उपरांत त्या फादरानूच गोंयांतली तिकेट काडून म्हाका गोंयांत काडून दिलो हांव तुमचे शेतून म्हजें मोल बदललें हांव कसो सांगतलो आसलो तुमकां की हांव थंयसर जेलींत आसलो म्हणून त्याच पासून हांवें रिताचे पेपराचेर म्हणून तुमची सायन घेतली पूण ते विजाचे पेपर न्हय ह्या आमच्या घराचे पेपराचेर तुमची तिगाची सायन घेवन आमचे घर आनी जागो विकलो म्हजे लागीं दुसरो उपाय नासलो बाय ह्याच पासून हांवें तुमकां फोट मारली म्हजी चूक जाली बाय म्हजी चूक जाली उठ मोठे बाबा उठ मोठे बाबा तुझे सवय येतो व्हडलो कावस घडलो 4 वर्सां तुका तुझे जिवीत पडकोडीत चालले पूण मोठे बाबा जेन्ना तूं हांगासर आयलो तेन्ना तुवें आमकां सोद सांगूंक जाय आसलें सर तुवें आमकां सोद सांगलें लोकांच्या घरांनी रीण काडून लोकांच्या वीक मारून हांव तुका पयशे दितलो आसलो तुवें फोट मारली आनी ते तुजे फोटीक लागून तुजी माय आमकां सोडून गेली. आता रडून काहीच फायदा ना जे घडचे असले ते घडून गेले हो सगळं नशिबाचो खेळ बाय म्हाका माफ कर रे बाय हो पूत आशाला तुजे वेगळे ठेवून बाय हे तुझ्या पुताक एकूच वेग मारे बाय गोठा जाला म्हाका माफ कर आनी हे तुझ्या पुताक एकूच वेग मारे बाय हे तुझ्या पुताक एकूच वेग मार Guarda, olha aí, eu vou te contar. तुवें फोटीकपणाचो रस्तो आपणायलो आनी गांवकार तुवें रस्त्यार उडयली. थोडी आसतना हांव म्हणटा जें कितें जाता तें बऱ्याकूच जाता म्हणून. म्हजे बाबा आमी वेंचीक पुताची खबर आयकल्या. वेंचीक पुताच्या बापायन आपल्या पुताक बक्षिलो. तेच पळय आयज आमी तुका
एकवट आम्ही मजबूत करूया आणि कातले पोरी कुशाल काय अडकवावरूया या गोराब्या खासदार त्यांचे बरे करू आमची पहिली पाठ तुम्ही बरे बसेल आणि शांती काय फुले देखो लवकरच आमची दुसरी पाठ सुरू जातात त्याचे नाव भुलगी मोची